नमस्कार. कला अकादमी एक्सपोज म्हाका दिसता हाज्या परस आनी चड हेडींग कितें जावंक शकता. पयलीं नूतनीकरणाच्या नांवान जवळ जवळ 3.5 वर्सां कला अकादमी बंद उरली. फाटलीं 2 वर्सां तातूंत भितर घुसपाक म्हणजे लायट सारकी चलना, सावंड सिस्टम सारकी ना, पड्डो सारको उगडना, गळटा, मेकअप रूम सारको ना, कितले म्हूण कटकटी. आनी आतां जर काल तुमी पळयलां पुरुश नाटक हें एक म्हत्वाचें नाटक. तातूंत सावंड बरो जाय, तातूंत भितर लायट बरी जाय, कलाकार इतले टॉप आशिल्ले आनी तांकां मदींच लायट यो वच करपाक लागली, मदींच लायट हाल्ली, तांकां नाटक बंद करचें पडलें. अर्दवर बंद जालें. इतलेंच न्हय जाल्यार तो पड्डोच बंद जायना. अशे तरेची आनी निमाणे शरद पोंक्षे जो एक मराठी रंगमाचये वयलो एक टॉप कलाकार, ताका एक कडक प्रतिक्रिया दिवची पडली. आनी आज ते राष्ट्रीय बातमी जाल्या की एक म्हत्वाचें नाटक चलता आसतना प्रोफेशनल नाटक अक्षरशः कला अकादमीन गोंधळ निर्माण जाता. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. 2 मानेस्त आमचे मदीं आसात. आमचे मदीं आहा ज्ञानेश मोघे, गोंयचो एक नामनेचो दिग्दर्शक, एक बरो कलाकार. आमचे मदीं आसा फ्रांसीस बाब कुयेलो, तोय स्वता एक कलाकार आनी म्हत्वाचें म्हणजे तो टॅक्निकल गजाली जाणा, टॅक्निकल सावंड सिस्टमाचो एक वन ऑफ द एक्सपर्ट्स. सगळ्यां पयलीं हांव ज्ञानेश मोघे तुजे कडेन येता. तुजी पयली प्रतिक्रिया कितें जाली काल पळय जो गोंधळ जालो तेन्ना? हें केन्ना तरी जावपाचें आसलें. म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसली, जरी कितके कोंबडो धांपून दवरलो तरी अशा प्रकारे वायट प्रकारे हो सूर्य थंय उगवपाचो आसा. म्हणजे ज्या तरेन ते सगळें बांदलां आनी ज्या तरेन लोकांच्यो तक्रारी येताल्यो आनी ना तें सारकें आसा, ना तें सारकें आसा अशें कितकेंय जरी सांगलें तरी अशा तरेन कितें तरी एक मेजर नाटक थंय बंद पडटलें किंवा थंय कितें तरी अशा तरेची घडणूक जातली हें सगळ्यांक खबर आसलें. आनी ही जाल्या थंय ही शेवटची न्हू. अजुनूय म्हणजे लोक फक्त तोंड धांपून ओगी रावता, कित्याक आसूं सद्या जशें चलता तशें चलुनी अशी आमची मनोवृत्ती जाल्या. पण जेन्ना सारकेंच म्हणजे चालू आसतना नाटक जेन्ना अशा प्रकार घडटा तेन्ना तोंड धांपप बरोबर ठरना, मागीर तोंड उगडचेंच पडटा. तर अशा तरेन कोणाचें तरी तोंड ओपन जालां आनी आज सगळ्या समाज माध्यमांचेर तेजीच चर्चा चालू आसा. आनी तेतूंतले 99% लोक सारके म्हणजे कला अकादमीच्या आनी तेंच्या वेवस्थापनाच्या विरोधानच उलयता. हें चित्र कसलें? कला अकादमी ही एक गोंयच्या कला क्षेत्रांतली एक शिखर संस्था. कलाकार सगळे तातूंत तिका सारकी एक पालक संस्था मानतात. आमी पळयलें न्ही समाज माध्यमाचेर आज पळय जी तिडक आनी राग पळय व्यक्त जाला तो सामको खर. फ्रांसीस बाब कुयेल, तुजी पयली प्रतिक्रिया कितें? एक बरें नाटक, टॉप कलाकार मुंबयच्यान येतात, नाटक सुरू जाता तसो लायट बंद पडटा, सारकी ना, तांकां राग येता, हें कितें? सर कितें जालां न्हू, हांव एक उगडास दिवंक सोदता. तुमच्याच टी व्ही चॅनलाचेर गोमंतकाचेर एक इंटरव्यू जाल्लो. पयले फावट पळय आमी रॉजर ड्रेगो सराक हाडलेलें चॅक करून विचारपाक की लायटी सारके आहा, सावंड सारके आहा जाल्यार. आनी तुमचो एक रिपोर्टर येयलोलो आमचें हें इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत तेणी एक इंटरव्यू घेतलेलो. तेन्ना हांवें म्हणलेलें पळय लायटी पळय एक्स्पेशली लायटी पळय घाल्या न्हू, दे आर नॉट फॉर द एप्लिकेशन ऑफ अ थिएटर लायटींग न्हूच ते लायटी पळय आहा ती एप्लिकेशन फॉर डान्स बार्स, फॉर बार एंड रेस्टॉरंट, फॉर डिस्कोथेक. वय सर फॉरेन तें यू नो पीपल लाफ अबाउट दीस बट इट इज अ रियालिटी. फॉर डिस्कोथेक, फॉर डान्स बार, फॉर बार एंड रेस्टॉरंट, फॉर नायट क्लब, त्या पळय एप्लिकेशनाची पळय लायटी आहा त्या एप्लिकेशनाक वापरली जाता पळय त्या लायटी तेणी हाडून आमच्या कला अकॅडमीच्या स्टेजीर घातलेले आहा. तेन्ना हांवें पळय म्हणलेलें, तेन्ना लोक म्हणटालो की तूं बेश्टोच चड यू नो युआर हायपिंग इट अप टू मच एंड युआर एक्स्ट्रा म्हणटा तूं, चड उलयता. पूण हे पावट पळय ते लायटी फ्लिकर जावंक लागले पळय तेन्नाच न्हू हांवें ती बायट सोदून काडली आनी हांव ती बायट पोत्तून हांवें पोस्ट केला सोशल मिडियाचेर. कित्याक खरेंच पळोवंक गेल्यार पळय लायटी पळय घाल्या ते दे आर नॉट थिएटर लायट्स एट ऑल. दे आर मेंट फॉर अ डिफरंट एप्लिकेशन. तो हें सावंड सिस्टम पळय बोस आहा न्हू, ती व्हडली कंपनी, पूण ती सावंड सिस्टम बोस इज नॉट मेंट फॉर दीस पर्टिक्युलर एप्लिकेशन. दे आर नॉट स्पेशलिस्ट इन दीस एप्लिकेशन. ते सांगूंक तुमकां एक उदाहरण दिवंक गेल्यार यू नो फॉर एग्जाम्पल आयचर पळय कंपनी आहा ती ट्रक कोत्ता. ट्रक म्हणल्यार ते आयचर टॉप 3 येता, पूण आयचराची तुमी गाडयो पळयना.
कोणे एक गाडी काढली जाल्यार ती गाडी घेवंक शकता लोकांनी, पूण दे आर नॉट स्पेशलिस्ट इन पॅसेंजर व्हेकल्स, दे आर स्पेशलिस्ट इन other vehicles which are carrying load capacity. Correct. Similarly, Bose is a company which is very good company, specialized in headphones, specialized in home applications, specialized in these things. They are not meant for theater. Same thing with the lights. आता काल शरद पोंक्षे सर पळय आहा ते सारके मानिस्त. He is well known across the country, and not only in the country, across the globe he is well known. He has performed all over the world. तो म्हणटा की साऊंड आमी ट्रायच करूंक ना आनी आमी चान्सूच घेवंक ना ह्या साऊंडाचेर, कित्याक तेणें सगळें आयकलां. तेणें तेजो मनीस पळय आहा ते येवनच्या आदीं एक मनशाक धाडटा, दुसरी नाटकां येवन पळयता हिंगा, ते रेकी कोत्ता जाग्याचेर. ते पळोवन मागीर ते म्हणूंक लागले की साऊंड आमी हें चान्सूच घेवचें ना, साऊंड आमी बॉम्बेसान हाडटा. पूण हांव येता ज्ञानेश, तूं आतां इतले कला अकादमीन आतां सुरू जालां फाटलीं 2 वर्सां, तूं पळयता प्रत्येक जण साऊंड भायल्यान हाडटा. हें कितें आतां पळय, आतां सुरू जावन 2 वर्सां जालीं, साऊंड सिस्टम ती परत सारकी म्हणजे खरें म्हणजे ही व्हडली दुर्दैवी गजाल. एक वेळा साऊंडा खातीर ते जे थिएटर सगळी कडेन लोक वळखताले, त्या थिएटराची आज जी दशा जाल्या म्हणजे साऊंडच्या बाबतींत, जाल्यार जशें आतां फ्रांसीस बाबान सांगलें की जे साऊंड थिएटराक नाटकां खातीर उपयोगी ना ते हाडून थंय लायला. आनी सगळेंच म्हणजे कितें म्हणजे स्वताच्या सोयीन ते सगळे लायल्या भशेन, एसीक धर किंवा लायट्स किंवा हे साऊंड, हें कितें ह्या कला अकादमीच्या व्यवस्थापनान स्वताच्या सोयी खातीर लायला अशेंच तेजें एक चित्र आसा. आनी जेचो वापर एक व्यावसायिक कलाकार सारको करून घेवूच शकना, ही परिस्थिती आहा. ही दुर्दैवी परिस्थिती आसा, पण ती आमचेर हाडून सोडल्या. ताका आतां कितें म्हणपाचें. पण फ्रांसीस कुयेल हो जो पळय विजय केंकरे अंडर जी पळय एक ऑडिट करपा खातीर एक कमिटी केल्ली, ताचो तूंय एक मेंबर आहा आनी तूं एक टॅक्निकल एक्सपर्ट. तुमी जेन्ना पळोवणी केली, तुमचे निश्कर्श कितें आशिल्ले? सर आमी पळय फर्स्ट आमी मिटींग केल्ली, आमी इन्स्पेक्शन केल्लें, आमी वचोन इन्स्पेक्शन केल्लें टास्क फोर्साचे मेंबरान. मागीर आमी सेकंड इन्स्पेक्शन एक्सपर्टाक पोत्तून हाडलेलो. रॉजर ड्रेगो आहलो तितून, शीतल तळपडे आहलो तितून, राजन म्हणून एक सिनियर आर्किटेक्ट आहले. हे सगळे लोकांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन केल्लें. इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की थिंगा आसूंक जाय पळय ती कांयच गजाली ना, आनी लायलेली पळय आहा ती रॉंग लायलेली आहा आनी आख्खें मोसण जालां. तर हे एक्सपर्ट म्हणूंक लागले की एक काम करुया, आमी हें कोणी लायलां न्हू त्या एक्सपर्टाक आमी विचारया की बाबा तुमी हें कित्याक सांग. म्हणून आमी नेक्स्ट मिटींग मागलेली. नेक्स्ट मिटींगाक पयल्यार तो होकोत कॉन्ट्रॅक्टर येयलोलो आनी PWDची मनशां आहलीं, आर्ट एंड कल्चराची मनशां आहलीं आनी कला अकॅडमीची मनशां आहलीं. पूण एक्सपर्ट तेंकोण एकूच नाहलो. थिंगा आमकां कळलें की हेणी पळय काम दिलां तें एक्सपर्ट नासतनाच काम दिलां. कितेंय काम दिता पळय तेन्ना कशें आसता की तुमी एक्सपर्टा कडेन वयता, एक्सपर्ट कन्सल्टंट तुका हें कोत्ता, आख्खें तुजी रिक्वायरमेंट सादर कोत्ता. ती रिक्वायरमेंट मागीर तुवें कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाची आनी त्या रिक्वायरमेंटाच्या फुस्तार तूं टेंडर काडटलो. हेणी ती रिक्वायरमेंट कोणे क्रिएटीव मनीस ना कोण जाणकार आहा ह्या बाबतीन त्या मनशाक दिवंकूच ना, डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलां आनी कॉन्ट्रॅक्टर सांगलां की तूं कन्सल्टंट अपॉयंट कर, तूं कन्सल्टंट हाड आनी तुजे हिसपान कर तूं. म्हणजे कितें जालां, ते कॉन्ट्रॅक्टरान आतां कोणाक कन्सल्टंट दवरलेलो, कोणें ताका कितें सांगलेलें आनी कितें लायलेलें तें तेणी कोणाक पडलेलें ना, चॅक करपाचें कांयच ना. कितेंय तूं हें कोत्ता पळय तेन्ना, कितेंय वस्तू आतां आमी एक सादो आमी घर बांदता पळय तेन्ना आमी पयले आर्किटेक्टा कडेन वयता, ते कडेन प्लॅन काडटा, मागीर आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन वयता आनी ह्या प्लॅना प्रमाणे तूं बांद म्हणून. पूण हेणी कितें केलां, डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टराक दिला. जो कोण मनीस थिंगा ईट एन माती एन सिमेंट लायतलो तोच प्लॅन कोत्तलो जाल्यार मागीर तो कशें जातलें, ताका जाय पळय तशें कोत्तलो तो. सो दॅट इज वॉट वी रियलायज्ड. तेन्ना सावन आमी CMA कडेन मिटींग मागता आनी CMAक सांगूंक सोदता की सर हें सारकें प्लॅनिंग जावंकूच ना. हे आतां आमी एक्सपर्ट हाडले, ते एक्सपर्टान हें आमकां सांगलेलें आहा आनी आमी CMAक मेळोंक सोदता, पूण आमकां आजुनूय CMAची मिटींग मेळोंक ना. आनी आमी टास्क फोर्सान भितर हें काम कोत्ता आसतना तेंय बरें दिसना की आमकां टास्क फोर्सार घाला, आमी बोन प्रेसा कडेन वचत नाजाल्यार हे कडेन वचत, ते कडेन आमकां अपॉयंट केला चीफ मिनिस्टरान. आमी चीफ मिनिस्टराक मेळोंक केन्ना सावन रावले. आमी ऑन पब्लीक सांगलां, आमच्या विजय केंकरे बाबान लास्ट पळय आमची मिटींग जाल्ली ESGन, त्या मिटिंगा सान भायर सरोन तेणी तेंच म्हणलेलें, इट इज नाव हाय टायम दॅट वी मीट द CM. कित्याक हे टास्क फोर्साक आमी काम दिल्लें टास्क फोर्साक
ते काम काय फुडें सरना ते सारकें करप म्हणजे आमकां हे गजाली जावंक जाय ते गजाली जायना म्हणून आमकां ज्या मनशान अपॉयंट केला त्या मनशा कडेन आमी वचोन मेळोंक सोदता पूण ती मिटींग काय आमकां अजूनय मेळोंक ना. ज्ञानेश एक टास्क फोर्स नेमला टास्क फोर्स कामच करपाक दिना. म्हणजे खंयचंय म्हणजे अशें आमी आयकताले की खंयची समस्या जर जाली तयार राजकारण्या फुड्यान आणि ती जर फुडें धुकलपाक जाय जाल्यार एक बेस्ट कमिटी तयार करप तांकां म्हणजे रिपोर्ट तयार करपाक सांगप आनी त्या रिपोर्ट तयार करता म्हणसर वेळ काडप बरें तारीख पे तारीख म्हणून जो प्रकार आसा तोच हो प्रकार आनी ह्या प्रकारानूच सगळें कितें थंड करपाचो एक प्रकारचो ही योजना आसा. सरळ दिसता ना जर तांकां प्रामाणीकपणान जर कला अकादमी ज्यो त्रुटी आसा ज्यो सारक्यो करपाच्यो आसल्यो आनी जे स्वता सीएमान म्हटलेले त्रुटी आसात म्हणून पण आतां त्रुटी आसात म्हणजे त्यो शोधून काडपाक किंवा तेजेर विचार करपाक जी समिती नेमल्या त्या समितीक कसलेंच म्हणजे सहकार्य न दिता म्हणजे ते फुडें धुकलून रावप तेंचें आयकप ना हें सारकें म्हणजे आमी कथा कादंबऱ्यांनी म्हणजे सारकें राजकीय टिपिकल सगळें म्हणजे ते धुकलीत रावप एक कमिटी काडून हें सगळें तशें जायत आसा. म्हाका एक सांग 2 वर्सां जाली तांची कमिटी आतां सप्टेंबरान कितें 2 वर्सां जातात म्हणजे हें कितें ना कमिटीक 2 वर्सां कमिटीक एक 6 म्हयने जाल्या कमिटीक न्ही हो पळय गोंधळ ताका फाटले 2 वर्सां जालां ह्या गोंधळान भितर फुडें PWD नेमिल्ली एक्सपर्ट येवपाचे आशिल्ले म्हणजे सावंड सिस्टम जाग्यार घालपाक लायट सिस्टम जाग्यार घालपाक तांकां वेळ मेळिल्लो पूण फुडें काय जायना. म्हाका इतकेंय खबर आसा तेंच्यांनी आतां PWDन किंवा कितकेंय नाकारूं दी की गोंयचे 3 जाण जे प्रकाश योजनेन नाटकाच्या स्पेशली काम करतात सातत्यान तांकां तेंच्यांनी काम करपाक लायलें तेंच्यांनी उत्कृश्ट असो रिपोर्ट तयार केलो तो रिपोर्ट तयार आसा आनी तांकां इवन मेंगलोरा व्हेलें म्हणजे जी थंय कंपनी आसा त्या कंपनीच्या जाळवणदारां कडेन उलोवपा खातीर व्हेलें थंय व्हरून हाडलें हें सगळें जालें आनी तेंच्यांनी खरोखर बरोबर काम केलें आनी तेंच्यांनी म्हणजे ह्या कमिटीन सांगच्या पयलीं त्या कमिटीन सुद्दां ह्यो सगळें हें कितें काय म्हणून अजाप थंय उक्तायल्लें सगळें तर तेंचें सुद्दां म्हणजे मागीर अर्थात ती कमिटीक तेंच्यांनी औपचारीक स्वरूप दिवंक नासलें तेंच्यांनी मागीर जेन्ना सीएमान प्रश्न विचारलो की अशी कमिटी जाला तेंच्यांनी साळसूदपणान ना अशी कमिटीच ना म्हणून इतक्या सरसकट फटींग उलयलें. सो हो सगळो फटींगपणाचो कारबार तेतूर 2 वर्सां हो धाकटीच काळ तेंच्या खातीर पण हें चलत रावपाचें आसा आतां हें आनीक कितकें तरी आनी हें फक्त कला अकादमी एक फक्त एकक मानता आमी एक युनिट पण एकंदरच कला आणि सगळीची व्यवस्था जर दुर्व्यवस्था जर पळयली जाल्यार म्हणजे तेतूंतलो एक भाग हो आनी हें सगळें चलत आतां म्हाका दिसता सगळें चलत रावतलें कोणाक तेजेर म्हणजे जे अधिकारी लोक आसा जे जबाबदार लोक आसा ते तेजेर एक वाक्य उतकारना ना आमी अशें करतलेच म्हणजे करतले आनी थंय येवन ते पळय सुद्दां ना. सो हे फक्त लागणूक तूं आतां उलयतालो ज्ञानेश तेन्ना तुजे भितरली एक पोटतिडक आनी तुजे भितरली एक खंत तुज्या तोंडार दिसताली. तूं एक कलाकार म्हणून तुका त्या वास्तू बद्दल इतलो प्रेम आनी आत्मीयता आसा आमी तें तूं उलयता आसतना दिसलें म्हाका. ना ते आमी खरें म्हणजे थंयच म्हणजे व्हडले जाल्या मातशें काम करीत आनी आमी तें खूब लागच्यान पळयलां आनी कितके तरी म्हणजे बरे अनुभवूच आसा आमकां म्हणजे आमी थंय वाद घातल्या कितें जाल्यार सगळें जालां पण तरी सुद्दां ते बऱ्या खातीरच जालें आनी पण आतां जे कितें वाद घालपाचें आहा ते जणू काय म्हणजे ते वाद तुमी भ्रश्टाचार सपयात ह्या लेवलचेर आसा आनी ते कोण आयकना. सो त्या लेवलीचेर कांय जावं शकना. ज्ञानेशान आमकां सांगलें की अनऑफिशियली एक कमिटी नेमिल्ली जी लायट सावंड अभ्यास करताली ताणें वचून पळयलें दुसरे कडेन वचून आयले ताणें सरकाराक कांय गजाली सुचयल्यो इतलें सुद्दां जावन आतां 2 वर्सां गेल्यान थंय कांयच चेंज जायना. सर त्या 3 लोकांची पळय कमिटी आसली तेणी आमकां टास्क फोर्साक कोण तेंचे ते रिपोर्ट घेवंक तयार ना कोण तेंचे ते रिपोर्ट पळोवंक तयार ना म्हणून तेणी आमकां रिपोर्ट आतां दिला आनी आमी ते पळयलां ते खरेंच बरे रिपोर्ट तेणी केला ज्या लायटी ते हितून आसूंक जाय तेणी त्या रिपोर्टान कांय तुमी करप्शन केलां हें केलां तें सगळें तेणी म्हणलां सोडून दिया आमकां जाय पळय कलाकारांक त्या लायटी तुमी हे दिया हे लिस्ट आहात आमकां इतलेंच आमी तुमच्या पांया पडटा म्हणटा ती कमिटी आमकां हेच लायटी दियात ते कोण तेंचे आयकना म्हणून आमकां टास्क फोर्स हाडून दिल्या पूण आमी टास्क फोर्स ती
लिस्ट घेवन फुडें वचोन कोणाक तरी सांगूंक जाय न्हू की बाबा हें जावंक जाय म्हणून ते टास्क फोर्साकूच मदल्या मदें हो म्हणटा पळय तो डिप्लोमॅटिकली ते घुस्पायता बेश्टे आनी म्हणटा की ना टास्क फोर्स काम करता चालू आहा पूण टास्क फोर्साचें कांय काम फुडें सरना म्हणून आमी सीएमा कडेन मेळोंक वचोंक सोदता. दुसरें म्हणल्यार इफ यू टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट माननीय पळय शरद पंक्षे साहेबान आहा तेणें फोंड्याचेय उल्लेख केला तेजेय उल्लेख केला की आमी तिंगाय शो केल्लो पळय तिंगाय आख्खी परिस्थिती बेकार आहा म्हणून तिंगाय सावंड चलना तिंगाय लायटी चलना. हें करप्शन पळय आहा न्हू सर आमच्या गोंयांत इतकें म्हणजे इतकें डीप जावन जाल्लें आसा पळय तुम्ही 100 कोटीची ब्रिजां बांदता तेन्ना तुम्ही 1-2 कोटी खाता ते कोणी म्हणटा हांव दी आनी कितें जावन दी पूण हे धाकटे बारीक बारीक कामां हे 80 कोटीचें कामूच ना आहलें हे 7-8 कोटीचें काम आहलें सावंड आनी लायट्स आनी सगळें मेळोन तितकेंच केला खटाखट 7-8 कोटीचेच केला. ज्ञानेश आनी एक गजाल आसा हांगा कला अकादेमीचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय आशिल्लो चर्चा एकतर्फी जाता. कला अकादेमीच्या एका वेवस्थापकाक आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो आर्ट एंड कल्चराच्या डिपार्टमेंटाचे आमी एक जळवंडाराक कॉन्टॅक्ट केलो दोगूय जाणांनी टाळ्ळें दोगूय जाणांनी आमकां सांगलें मंत्र्याक विचारून येता म्हणून. शक्यच ना. म्हाका एक सांग म्हाका आतां मातशी एक भुमिका तुका अशी घेवन दिसता की हांगा मराठी राज्य नाट्य स्पर्धा अगट जाली ती सुरळीत जाली आनीक बरी जाली अशे तरेची प्रतिक्रिया. ताजे नंतर संगीत नाटक अकादमीचे भारत रंग महोत्सव जालो जो 4 बरी नाटकां ताणें प्रेझेंट केली. हें इतलें जर जावंक शकता जाल्यार तें सगळें जालें म्हणजे तें कशें जालां की त्या वेळार फर्स्ट टायम आमी रंगमंचा सुमार एक ट्रस पळयलो आनी ट्रसार लायटी हँग केल्ल्यो. हांव अनऑफिशियली हें सांग म्हणजे हांव जाणा की अनऑफिशियली तेंच्या भितर अशी चर्चा जातली जेन्ना भारंगम थंय जातालो भारत रंग महोत्सव की ही सगळी दुर्वेवस्था आसा आमकां म्हणजे सारकें म्हणजे ही नाटकां जर सादर करपाक जाय जाल्यार वेवस्थीत म्हणून तेंच्यांनी ट्रस हाडून लायलो. फर्स्ट टायम आमी स्टेजीर कला अकादमीच्या स्टेजी समोर ट्रस पळयलो जेचेर लायटी टांगलेल्यो आसल्यो हँग केल्ल्यो आसल्यो. अशे ट्रस फ्रांसीस सांगतलो की केन्ना हाडटा ते फक्त असले म्हणजे नाटकांक आमी केन्ना ट्रस पळोवंक नासलो. कला अकादमी जाली इतक्या वर्सां नासलोच जाल्यार आतां फर्स्ट टायम आमी ट्रसय पळयलो. हे सगळें दुर्दैव. मागीर कला अकादमीची तुमी आतां हेचो उल्लेख केलो की थंय ही स्पर्धा राज्य नाट्य स्पर्धा जाली अगट आनी ती सुरळीत जाली. थंय सुद्दां हेंच्यांनी लायटी हाडलेल्यो ती स्पर्धा आनी ती स्पर्धा यशस्वी जातली ही हें तांकां दाखोवपाचें असलें. हें दाखोवपा खातीर तेंच्यांनी लायटी हाडल्यो सगळे लायले. आतां ते स्पर्धा सोंपली त्यो सगळ्यो लायटी व्हेल्यो परत्यो व्हेल्यो. ते म्हणजे तुमकां फक्त म्हणजे हें फक्त गोंयच्या आर्टिस्टांक एक गळाक लावपाचें आमीश आसलें आनी तें आमीश तेंच्यांनी थंय म्हणजे ते गळाक म्हणजे ते फारयलें तेंच्यांनी. आनी आमचें दुर्दैव म्हणजे आमचे कलाकार म्हणजे जे कलाकार जेन्ना आमकां मिटींग घेतली की कला अकादमीन ही स्पर्धा जावची काय ना तेन्ना तेतूंतले थोडे कलाकार जे नामनेचे कलाकार जे कला अकादमीच्या ह्या राज्य नाट्य स्पर्धेन पयले येयल्या तेतूंतले कलाकार ना ही जी कला अकादमी आहा भावनीक रित्या आमी तेंचे कडेन खूब सारके एटॅच आसात हांगाच तुमची स्पर्धा जावंक जाय असो तेंच्यांनी एप्रोच घेतलो. म्हणजे थंय जाल्लो भ्रश्टाचार तांकां चलता तेंच्या भावने फुडें भ्रश्टाचाराचें कांयच न्हू. आनी भावने फुडें कला अकादमीचें कितें जातलें तें पडलेलें ना. पण भावना जेन्ना हे दर्शयताले तेन्ना तांकां एका आपूण तुमच्या वेवस्थेक सारको तुमच्या वेवस्थे कडेन सारको शरणागत आसा इतकेंच तेंच्यांनी सांगलां थंय. आनी आतां जालां तें कितें की ती लायटी व्हेल्ल्या बरोबर ही परिस्थिती आसा जी उगडी जाल्या उक्त्यार पडलां हें सगळें. आनी अशेंच जातलें हेंची भावना आनी थंय कांय कामाच्यो ना. ह्यो आमी एकठांय ना हेची परिणती म्हणटात लेखक आनी कलाकार हाणें आपल्या कले कडेन प्रामाणीक रावंक जाय. पण तुमकां बक्षिसां कितकेय मेळो लाचार करून उडयल्या काय म्हणटा सरकार तुमकां तेंच म्हणटा हांव तुमकां बक्षिसां कितकीय मेळो तुमी फर्स्ट येवं पण ह्या तरेची जर तुमी सगळो जर तुमी प्रवृत्ती घेतली तर तुमचे त्या बक्षिसां तुमकां म्हणजे ती चुलीन घाला कांयच उपयोग ना तेजो. सारकें कला राखण मंच जाल्लो मरे आनी सुरवाती आमी तुमकां बेटी पब्लिसिटी दिली पब्लिसिटी मेळ्ळी आनी तुमी नाच जाले. सर कला राखण म्हण आमी झगडली आनी आमकां 2 जाणांक त्या टास्क फोर्साच्या कमिटीचेर घाली. आमी त्या टास्क फोर्साच्या कमिटीर आहा म्हणून आमकां रिक्वेस्ट केलोलो की तुमी उलय नाका आनी कांय हें करूं नाका म्हणून आमी एटलिस्ट मी आनी आमचो देविदास बाबा आहात आमी तरी उलोवंक ना. आमकडे भरपूर आहा रेकॉर्डिंग्स केलेले आहा त्या मिटिंगाचे पेपर वर्क आमकां मेळला भरपूर मेळला. आमी काय तें ओपन करूंक ना कित्याक आमकां तेजेर पॉलिटिक्स करूंक नाकाच आहलें. पयले पासून आमकां पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स आमकां तें सारकें गेलेलें जाय म्हणून आमी उगी रावले की कोण आमकां टास्क फोर्स अपॉयंट केल्लो पळय प्रमोद सावंत साहेबान ते कडेन आमी वयतले बाबा सर आमी हें सगळें आख्खें काडलां हें रॉंग जालां हें करेक्ट करूंक जाय आनी हें सारकें जावंक जाय आनी आमचे शोज थिंगा सारके जातले म्हणून आमी उगी बरें ट्राय करताले पूण 1 म्हयनो गेलो 3 म्हयने गेले आतां 4 म्हयने गेले सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट मागपाक 2 म्हयने लागता हें कितें नाका जाल्लें तेणेच आमकां कमिटी अपॉयंट केल्या सो बाय पुटींग अस ऑन द टास्क फोर्स दे ट्राय टू टेल अस दॅट वी कॅनॉट टॉक आयज हें सगळें जाल्या उपरांत वी हॅव नो ऑप्शन बट टू टॉक एंड से दॅट टास्क फोर्साची कमिटी लायल्या ती फुडेंच वचना इट इज म्हाका तुवें आतां सांगलें आमचे कडेन सगळें प्रूफ आसा आमचे कडेन मटेरियल आहा वय कितें आसा तुमी ह्या टास्क फोर्सान सापडायलें कितें सर एक तर यू हॅव टू टेल दीस टू द पीपल एक तर पळय स्ट्रक्चरल पळय हें आहा तें तेणी कॉन्ट्रॅक्टर पयलो अपॉयंट केला स्ट्रक्चरल पळय स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डींग स्ट्रेंथ ऑफ आतां तुमी लायटी लायतले पळय तेन्ना आतां हिंगा तुमी इतले सारे लायटी लायल्या हें कोणें तरी चॅक केलां आसतना बाबा इतले लायटी इतलो पेज तुमी हेजेर घालतले ह्या स्लॅबाचेर तर ते पडपाक ना म्हणून ते स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जावंक जाय आसली ते तेणी जावंक ना तें तेणी करूंक ना तेणी ते कॉन्ट्रॅक्टराकूच दिला कॉन्ट्रॅक्टरान वचोन मागीर कोणाक तरी IITन तेंचो वळखीचो प्रोफेसर आहा त्या प्रोफेसराक सांगला त्या प्रोफेसरान वचोन पोत्तून IITचे भायर कोण बॉम्बेचो हेंचोच लागींचो मनीस आहा तेका स्ट्रक्चरल ऑडिट करूंक लायला आनी स्ट्रक्चरल ऑडिटान सारकें आहा म्हणून बरयलां सगळें आनी बरयल्या उपरांत 1 म्हयन्या उपरांत मागीर तें स्लॅब पडला थिंगा म्हणजे हेजें अर्थ कितें जालें की दॅट स्ट्रक्चरल ऑडिट वॉज अ कंप्लीट फास्ट म्हणून आमी फर्स्ट डे ऑफ द कमिटीसान मागला की इंडिपेंडंट एजन्सी IIT मद्रासाचे पळय लोक आहा ते आख्ख्या इंडियेकूच न्हू आख्ख्या जगाक फामाद आहा स्ट्रक्चरल ऑडिट बेस्ट करता म्हणून चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान सांगलें टास्क फोर्सान सांगलें तेंकां हाडा तें कांय आजुनी ते म्हणोंक ना तेणी कांय सांगूंक ना आनी तें कांय क्लियर करूंक ना दुसरें म्हणल्यार सेम थिंग विथ द सावंड विथ द लायट्स विथ ऑल द अदर टेक्निकल इक्विपमेंट ब्लॅक बॉक्सान तुमी गेले जाल्यार ब्लॅक बॉक्स ते टेक्निशियन तुका सांगतले वस्तू हाडून दवरल्या तेजे भायरूय दिवंक ना तेणी मागीर मायक हाडून दिल्या तेजी केबली दिवंक ना तेणी मागीर स्पीकर पळय लायल्या ते स्पीकर रॉंग लायल्या ब्लॅक बॉक्सान हुंयच लायट ना आख्ख्या ब्लॅक बॉक्साचे पळय कार्पेट आहलें तें रॉंग कार्पेट तेणी घालना every part it's not only the Dinanath Mangeshkar Kala auditorium the black box art gallery हे आता फक्त कला क्षेत्र उरना दिस हॅज बिकम ए मॅस mess, तो म्हणटा प्रत्येक गजाल आर्ट गॅलरीची तर दशा पळयलो म्हणजे इतकी म्हणजे लाजीरवाणी गजाल म्हणजे हे सिटीतली मुख्य कला अकादमीची आर्ट गॅलरी तेन्ना मेन असली मेन असली म्हणजे तर आज त्याची दशा म्हणजे तांकां लायट ना काय ना म्हणजे कोणाक हे कशें दिसणार भितरल्यान लागपा जाय आशिल्लें मरे तूं आतां पळयलें तुका तूं सामको भितरल्यान उलयता हांगा कोणाक पडून वचना स्वताची शरम असल्यार तशें जाता म्हणजे ती नासली काय मागीर कांयच पडलेलें नासता अशेंच जालां फ्रांसीस बाब म्हाका सांग एज ए कला राखण मंचाचो एक म्हत्वाचो मेंबर आनी तूं स्वता कला क्षेत्रांतलो मनीस तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो सर कारण हें पळय हांकां कांय पडून वचना ते आतां हाका सुद्दां आपयनात विजय केंकरे ताका सुद्दां अपॉयंटमेंट दिनात ताका हे कडेन उलयनात तुमचो रिपोर्ट तुमचे कडेन सगळो आसा तुमकां आपोवन तुमचे कडेन डिस्कस करपाक जाय आशिल्लें कारण निमाणें कशें आसा एलिगेशन्स करप्शन चार्जीस ह्यो सगळ्यो एक ताजे लेवलाचेर आहात पूण कला कितें तुमी जाग्यार पडपा जाय न्ही हय सो वी आर कॉन्टेम्पलेटींग इफ दे डोंट गिव अस अ हियरींग आमी चिंतला की आमी रिजायन जाल्या उपरांत थिंगा रिजायन जावपाचें कित्याक कांय जायना आनी कांय हें ना रिजायन जावपाचें आनी आख्खें आमकां कळना तें लोकां मुखार दवरपाचें आनी मागीर लोकांक उत्साहीत करपाचें की बाबा हें परिस्थिती आहा आमच्या कला अकॅडमीची आतां तुमी ठरया कितें करूंक जाय तें दॅट इज वन ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज दॅट आमी आमचे पळय कलाकार आहा ते कला राखण म्हण आमी सगळे कलाकाराक मेळोन उलोवंक आनी तांकां एकठांय करून हें करूंक सोदता की कलाचो ह्या क्षेत्रांत पळय हें गोंदळ जाला तो वी हॅव टू कलेक्टिवली टेक अ स्टेप against the government in this thing because earlier we thought only art and culture department is to blame only PWD is to blame but now even the CM is not giving us a hearing no म्हणजे आख्खें हे टोटल सिस्टमच आमच्या अगेन्स्ट आहा का काय आमकां कळना आमी चिंतलेले बाबा चल कला क्षेत्राचे पळय कला विभागाचे मनीस आहा पळय तेणी कितें गोंदळ केला की तेणी घोटाळो केला तेंच्या अगेन्स्ट आहा नो देर आर पीपल दॅट वी कॅन गो टू द CM वी कॅन गो टू द कोर्ट्स पूण दे आर एंटायर सिस्टम इज अगेन्स्ट दिस So आमी चिंतला की we have to now get the entire Kala Rakhon Fund is working with all the artists across Goa and we are bringing all the artists together to take this agitation forward and to ensure that the government bows down.
ज्ञानेश कला अकादमी ही फक्त गोंयच्या कलाकाराची न्ही, ती एक नॅशनल एक प्रेस्टीज ती. कोणी त्याचो अशे सहभाग वेळार हांव घेतला. तुमकां सजेस्ट करन तुवें एका मुंबयच्या एका ख्यातनाम अशा वर्तमानपत्रान हाजेर बरयलां, एक्सपोज केलां. देशांतले सगळे कलाकारांनी एकठांय येवपाची दीस इज हो मरे वेळ आयल्या. म्हणजे जेन्ना हांवें लोकसत्तार बरयलें तेन्ना महाराष्ट्रांतल्यान बऱ्या बऱ्या आर्टिस्टांनी म्हाका फोन करून मेसेजी धाडून म्हणजे तेची चवकशी केल्ली आनी तेंच्यांनी हें सांगलेलें की आमी आसा म्हणून. आनी म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या कलाकारा पेक्षा ते नामनेचे आसा आनी एक्टिव्ह आसा आनी वेगवेगळ्या प्रकारे ते आमकां सपोर्ट दिवं शकता. सारकें दिल्ली वचून एज्युकेशन ना, जावपाक ना, जाय. फुडें- बारीक बारीक मायनिंग कंपनी वचून दिल्ली एज्युकेशन करतात, गोंयच्या कलाकारांनी दिल्ली बरोबर वचून करपाक जाय. बरोबर. म्हणजे जर कलाकार एक 25 कलाकार मेळून सुद्धा जर दिल्ली गेले आणि एक दीस Exactly. धरणे धरले तरी त्याचो आवाज जाऊ शकता. सारकें. आणि कला अकादमी अशी साधी संस्था न्हू, एक म्हणजे जगत विख्यात अशा एका वास्तुविशारदाची कलाकृती ती सगळ्यात पयली. म्हणजे त्या शिवाय तेतूंतली पहिली रचना म्हणजे कितें जातले प्रोग्राम कशें जावपाचे हेच्या खातीर तेन्ना भाऊसाहेब बांदेडकरान महाराष्ट्रांतले आनी देशांतले वेगवेगळे बरे लोक सगळे हाडून ते सगळे घटना तयार केल्ली. हें सगळें जालां म्हणजे सगळ्यांनी हातभार लायला. आनी आज आपल्याक सगळें कळटा असो अविर्भावान हें जें चल्लां न्हू सगळें म्हणजे नाटकांतले डायलॉग मारप, बरोवन दिल्ले लेखकान वेगळें आनी प्रत्यक्ष काम करप, कलेची म्हणजे जोपासना. सबंद आर्ट एंड कला आणि संस्कृती हे जे विभाग आसा न्हू गैरव्यवस्थापनाचो एक सारको एक नमुनो जाला, सारको गैरव्यवस्थापनाचो. आणि तेतूंतलें हें प्रकरण. आतां आज तेच नाटक वास्को आसा. वास्को जर आज तांकां फोन केलो जाल्यार कळटलें की वास्को बद्दल कितें तेंचें सांगलें तें अशी परिस्थिती आसा. आमकां सगळ्यांक रवींद्र भवन बांदपाची सारकें हें आसा की रवींद्र पॉलिटिशनांक सुद्दां आसा. म्हाका एका सचिवान म्हणजे सेक्रेटरी लेवलाच्या एका ऑफिसरान सांगलेलें आमच्या सगळ्या मिनिस्टरांक हार्डवेअर बांदपाची खूब हाऊस आसा म्हणून. सारकें. हार्डवेअर इतक्या खातीर की तेतूर कमाई आसा, पण सॉफ्टवेअराचें कितें, हय सॉफ्टवेअराचेर तेजेर लक्षच ना. आणि हार्डवेअर सुद्दां कशें जे बांद म्हणजे अशी परिस्थिती ती ते वास्कोचे थिएटर तर कितकी वर्सां बंद उरलेलें ह्याच गैरव्यवस्थे खातीर. इवन मडगांवचे सुद्धा किंवा फोंड्याचे सुद्धा जी थिएटरां आसा पण अशीच परिस्थिती आसा, आयकपाक सारकें ना थोडी कडेन. तर ह्या परिस्थितींत अशी आमी बांदता थिएटरां चालू आसा, पण थिएटरां बांदली म्हणून जायना. एक्झॅक्टली. आणि कला अकादमीची म्हत्वाची म्हळ्यार कितें फक्त एक स्ट्रक्चर, टॉप स्ट्रक्चर इतलेंच न्ही. थंय जी पळय फाटल्या 50 वर्सां पळय जें कितें वेगवेगळे प्रयोग जाले तातूंत भितर वेगवेगळें कितें घडलें, कलाकार घडलो आनी कला विकसीत जाली. बरोबर. म्हणजे सांगपाचें म्हणजे आमी फक्त त्या दिनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहांतच नाटकां करूंक ना. फाटलो जो एक असो एक कला अकादमीचो बरो एक भव्य डोलार दिसता. सकयल लोकांक बसून आमी थंय इडिपस केलां. अशें प्रचंड म्हणजे हे सगळें खंय करूंक ना नाटकां थंय सगळ्या म्हणजे सगळी कडेन ब्लॅक बॉक्स धरून म्हणजे सगळ्या एक वास्तू कडेन कलाकारांचो थंय संबंध आसा. आणि तो संबंध अशा तरी की त्या वास्तून सगळ्यांक एक आनंद दिला. कित्याक एक परिपूर्ण अशें स्वताक व्यक्त करपाचें एक माध्यम असलें तें. आतां आमी करूंक ना करूं पण तें परिपूर्ण अशें माध्यम आसलें तें आतां परिपूर्ण उरूंक ना. आमी अपुरे आसा. कला क्षेत्र, राजकारणी मागीर तो नाट्य कलाकार असो राजकारण्याच्या हातान दितकीर कितें जाता ताचो घोळ कसो जाता, निसंतान कशें जाता. ना हांव अशेंय म्हणना की हांव खरेंच सांगता की आमचे राणी साहेब जोपर्यंत असलेले न्हू ते राजकारणीच असले तोपर्यंत बरेच असले. आणि ते म्हणजे लास्टाक तुमच्या मनान ज्या प्रवृत्तीचे तुम्ही आसा, ज्या तरेचे तुम्ही आसा ताका मागीर आतां आमी हेंच्यांनी कितके म्हणजे हेटाळू की म्हणजे कितें म्हणजे एका विशिश्ट म्हणजे ते आपल्या हेतूर रावले म्हणून. पण तेंच्यांनी कला अकादमी कडेन व्यवस्थीत लक्ष दिलें. आमचे कडेन साद्या मनशा कडेन ते उलयताले, आमची नाटकां येवन पळयताले, हात दवरताले, कितें कमी आसा ते विचारताले. हें सगळें ही संस्कृती ही फक्त नाटक करप न्हू, ही संस्कृतीच लयाक गेल्या. आतां अख्खें नाटक पळोवपी किंवा अख्खो प्रोग्राम पळोवपी खंयचोय एक तरी मिनिस्टर आसा वचून बसला आणि वा मागीर कलाकाराच्या फाटीर हात धरून बेस केलें आणि थोडेशें तेजें परीक्षण केलें असो एक तरी आसा नाच. दुर्दैव हें कल्चर, कला आनी संस्कृती म्हटलें म्हणून जायना. म्हणजे ते फक्त नांव पण कला आणि संस्कृती ती सगळी वातावरण हाडपा खातीर तुमीच तशें काम करचें पडटा. फ्रांसीस बाब कुयेल, प्रोग्रामाचो वेळ सोंपत आयलो. म्हाका तुजे कडल्यान एक फायनल स्टेटमेंट जाय. सर फायनल स्टेटमेंट म्हणल्यार आय वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. हे सगळें गोंधळ जाल्या उपरांत आमी थिंगा पावल्या उपरांत
हे कितें करूंक लागले जाणा तूं मंत्री आनी हे पळय सगळे कला संस्कृतीचे सचिव पळय आहा ते म्हणूंक लागले ना आमचे ते कॉन्ट्रॅक्टराक विचारूंक लागले कॉन्ट्रॅक्टरान ब्लेम पळय आहा न्हू ते आमच्या लोकांचेर घाली आमचे गोंयचे लोक आमचे गोंयचे पळय थिंगा लोक कामाक आहा न्हू तेंचेर घाली आमी टास्क फोर्स केले उपरांत तेंचे बरोबर बसले आनी तेणी पळय प्लॅनिंग केलां आनी तेणी पळय वस्तू मागल्या तेणी मायकी मागल्या हांव तुका एक उदाहरण दिता सावंडाचो पळय मनीस आहा थिंगा तेणें लॅपटॉपार जे सिम्युलेशन केलां ते बेटर दॅन बोस कंपनीचें सिम्युलेशन तो मनीस आहा ते कितें कोत्ता आतां तेंचेर ब्लेम घालूंक सोदता ते पळय मनीस थिंगा 20-20 वर्सां जालीं कामाक आहा तेंचेर ब्लेम घालूंक सोदता सो लायक ध्यानेश बाब सेड आमचो पळय लोक आहा आमचो पळय मंत्री आहा आमचो कला संस्कृती सचिव आहा आमचो पळय थिंगा लोक आहा they are interested, they are wanting to give us a good auditorium, they are wanting to give us good facilities. त्यांचे बरोबर बसोन उलोवंक ते सोदिना तांचो पळय कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला कॉन्ट्रॅक्टराचे आयकता कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा ना हे सगळे तुजे आहा ते काम करपी लाचार आनी हे सगळे सारखे न्हू आनी तेंचे आयकोन हेंचेर चोडटा ते आनी हेंकां मागीर ते म्हणटा आमी कितें करतले आमी वी आर बळीचो बकरो एक प्रकार होय बलीचो बकरो ते थिंगा लोक काम करता पळय तेंचेर पडटा आर पीपल गोंयकार थिंगा काम करता व्हेरी नायस गुड अशे वेळा हांव तुमकां सजेस्ट करन कला राखण मंच तुम्ही परत एकदा ॲक्टिवेट करपाची गरज आसा कारण फक्त आता कला अकादमी उरूं ना सरकाराचो पळय जो कला संस्कृती बद्दल दृश्टिकोन आसा तोच सारको ना बरोबर तोच बुरसटला तोच भितरल्यान पोखल्ला आनी सरकाराक म्हाका दिसता कला अकादमी संदर्भात एक दोळ्यान भितर अंजन दोळ्यान कितें तरी असले तरेन घालून जाग हाडपाची गरज आसा सगळ्यान दुर्दैवाची गजाल की भायले लोक म्हणजे जेन्ना भायरसून येता आणि सांगतात म्हणजे अशें जालां हें जालां आनी हे फुडेंय चलपाचें आसा तेन्ना म्हणजे कितकी लजेची गजाली सामकी जर दिसलीच जाल्यार एक्झॅक्टली ज्ञानेशान बरें म्हणलां हांव ज्ञानेशाची ह्या निमाणेच्या शब्दान एक कार्यावळ सोंपयता की सरकाराक जर लज आसा आनी ती लज दिसली ताका लज जर दिसता जाल्यार कला अकादमी संदर्भात ताबडतोब हस्तक्षेप करपाची गरज आसा एका अर्दान टास्क फोर्स आसा तांणी दिल्लो रिपोर्ट आसा ते मुख्यमंत्र्याची अपॉइंटमेंट मागतात तांचे कडेन करातच पूण एक्सपर्टाक घालून कला अकादमीची वास्तू ताबडतोब जात तितले बेगीन बेगोबेग ती सारकी करपाची गरज आसा ती कितली वायट करपाक दितले कला अकादमी संदर्भात कलाकार गोंयचोच न्ही भायलोय सामको रागार आसा असंतुश्ट आसा आनी ताचे भितरले खतखत वाडत आसा म्हाका तो खतखत चड हाता भायर वचपाक दिवचो न्ही हे अशे तरेचे सरकार कितें तरी पावलां उचलतली अशें आमकां असो विश्वास आमी दवरया ह्या कार्यावळीक तुमी आयलो ज्ञानेश बाब आनी फ्रांसीस बाब कुयेल तुमचे उपकारी आसा पळयत रावात गोमंतक TV आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या